तारवटींग गोय सरकारान 2021 वर्सा केल्ली कल्याणकारी पेन्शन येवजण कायम करात अशें गोवा सीमेन असोसिएशन ऑफ इंडियान मुख्यमंत्र्याकडेन मागिल्ले, पूण तांची मागणी पूर्ण करूंक नाशिल्ल्यान तांणी नाराजगी उक्तायली। बाणावलेचो आमदार वेंजी विएगशान हे येवजणेक येवकार दिला। हाचोच अर्थ वेंजीक पाकीट मेळ्ळा असो सीमेन असोसिएशनान आरोप केला। वेंजीच्या विधानाचो सीमेन असोसिएशनाचो सचिव बेनी डिकॉस्तान समाचार घेतला। पळयात। आमी ही स्कीम वेलकम करना, कित्याक आमगे मेन इश्यू आहलो तो ही पेन्शन स्कीम परमनंट करची। जुलायाचे 5 तारखेर डॉक्टर प्रमोद सावंत, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, एणे एश्युरन्स दिल्ले इन द हाऊस की आपण ही स्कीम परमनंट करतो म्हणून। पूण हितून आतां एक प्रॉब्लम जालो म्हणटा, आमगेलो एक तारोटीच भाव आतां MLA जाला फाटीं माणाले कॉन्स्टिट्युएन्सीचो वेंजी विएगस। तो म्हणटा आपण हॅपी आहा आनी आपण देव बर कर म्हणटा तो आतां देव बर कित्याक करूं म्हणटा तें म्हाका कळना तेगेलें। तेणे एक प्रायवेट मेंबर बील घायल्लें असेंब्ली आनी मागीर तेणे विड्रॉ केलें आनी आतां तो म्हणटा आपण हॅपी म्हणून थँक्यू म्हणटा CMाक। कित्याक थँक्यू? तेजे कडेन कितें पाकीट मेळ्ळा आसतलें गव्हर्मेंटालें, वा तें कितें स्कीम दिल्या आसत तेमी। तो आतां आख्या तारोट्या पण आमगे रिटायर्ड सीमेन आहाय तेंचे पाड्यांगे कितें वखदां पयशे कितें कोण मेळटाय हे ओडे साधनां कितें जाता कांय ना। तरी पासून तेंचे पाड्याक कितें एक आशिर्वाद मेळटा गव्हर्मेंटा कडेन, तेवूय तो आतां तें सोच म्हूण म्हणटा आमगे म्हणून ही स्कीम, this scheme is a baby of GSEI, not by any other MLA or any government. And we are very grateful to our late CM Manohar Parrikar for implementing this scheme for the seafarers, looking after the trouble taken by the retired seafarers. And we condemn Wenzi Viega's statement saying that he is grateful. We are not welcoming this scheme, but we hope and we want to see this scheme to be permanent. That's it. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार।